पर्रीकारा उपरांत नवे सरकार करतना बीजेपी आनी युती पक्षांची 2-3 दीस धकाधक जाल्या ती पळयल्यार विस्वास मताची धाकधूक सरकार पक्षाक आशिल्लीच। मोगतले एक दोग आनी अपक्ष प्रसाद गांवकाराची भूमिका कितें आसतली काय पळोवंक सगळेच रावतले। विधान भवनाचे मेन एंट्रीक मोगूचो आमदार पावसकार आनी अपक्ष प्रसाद गांवकाराक सरकार पक्षाच्या लॉबी मेरेन एस्कॉर्ट करूंक स्वता प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरूय जातीन हाजीर। हेच परिस्थितीचो विचार करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा स्वता जावन मडकयकाराक विधानसभेत मतदानाक आपयल्लो। मडकयकार येता ना करीत मिडिया ताची वाट पळयतले। फाटल्या जुनांत दुयेंत जायत सावन तो आमदार आसूनय लोकां मुखार आयिल्लो ना आनी ताच्या घरच्यांनी ताका लोकांक दिसूंक दिल्लो ना। तेच पद्दतीन बुधवाराय मिडियाक चुकोवन मडकयकाराक असेंब्ली कॉम्प्लेक्सांतल्या फाटल्या दारान भितर हाडलो। सहकारी आमदार मंत्र्यांनी हावजात ताच्या सिटा मेरेन वचून ताची वासपुसूय केली। ताचे सायडीक आदाराक हावजात 2 मार्शल सबंद सेशन्स ऑफिसर ताच्या आदाराक उबे दवरिल्ले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।